नमस्कार. वर्डिक्टा उपरांतच्या या पहिल्या डिबेटा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. निकाल जरी जालो तरी निकालाचो सारको पंचनामो लोकशाये भितर जावप तितलोच गरजेचो. आता फुडली जी एक 3-4 डिबेट्स आसात ती ह्या पंचनाम्याचेर वतली, कारण तातूंतल्यानच आमकां कळटलें कोण खंय चुकलो आनी कोणें कितें करपाक जाय तें. आयचो जो विशय आसा तो आसा काँग्रेसीचो. गोंया भितर काँग्रेसीची जी कामगिरी जाली ताचो जबाबदार कोण आनी ताजी आतां पोस्ट वर्डिक्ट जबाबदारी कोणें घेवची आनी घेवची काय कितें. 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर. पयली आसात काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी आनी आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर दैनीक हेराल्डाचे संपादक राजन बाब देसाय, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीच्या मिडिया सेलाचे चेअरमॅन राजन डिमेलो, स्वागत. आनी चौथे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट पांडुरंग गांवकर, स्वागत. हांव राजन बाब सुरवात तुमचे कडच्यान करता. जरी आमी म्हळें की 3-1 जालें आनी 1-1 जालें जाल्यार 2 गजाली प्रकर्शान जाणवतात. पयली गजाल पणजे ही काँग्रेसीची जितली जैत आसा ताच्या की चड जैत त्या बाबूश मोन्सेराताचें. आनी दक्षिणेक 10,000च्या सकयल जी आघाडी आयल्या ती जर पळयली विथ दॅट कायंड ऑफ नेगेटिविटी एंड दॅट कायंड ऑफ कन्सॉलिडेशन इन सालसेत, काँग्रेसीन आनंद मानपाचो काय हातूंतल्यान चिंतेची कारणां चड मुखार आयल्या? म्हाका दिसता म्हणजे हांव जे पद्दतीन एनालायज करता सगळें सिच्युएशन, एकूण नॅशनल सिनारियो जर पळयलो आनी गोंयांत जाल्ले रिजल्ट जर पळयले जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसीन, हांव सेलेब्रेट अशें म्हणचो ना करचें, पण काँग्रेसीक समाधान दिसपाक जाय की ह्या सगळ्या वावटळांत सुद्दां एक मेजर लोकसभा काडला काँग्रेसीन आनी एक तांच्यांनी म्हणजे जाका प्रतिश्ठेचो असो म्हणटा तो पणजेचो मतदारसंघ तांणी आपणा कडेन खेचून घेतला. आतां कांय जाण म्हणटा की हो बाबूश मोन्सेराताचो विजय आसा, हातूंत काँग्रेसचें तशें मोठें क्रेडीट ना. पण हांव दोनी वटेन पळयता ह्या गजाली कडेन. फाटल्या वेळार जेन्ना बाबूश मोन्सेरात स्वताच्या म्हणजे अपक्ष म्हणून रावले, ते जर समजा काँग्रेसच्या तिकेटाचेर किंवा खंयच्या पक्षाच्या तिकेटाचेर रावले जाल्यार जो रिजल्ट येवपाचो तो निश्चितपणे म्हणजे खूब जाणां कडेन आमी चर्चा करता बरोबर तो पॉझिटिव्ह रिजल्ट आसपाचो. ह्या वेळार बाबूश मोन्सेराताची स्वताची ताकद आसाच, पूण काँग्रेसची जी कांय स्थिर मतां आसा पणजेंत, जी दर वेळार 4,500 ते 5,000 ही जी मतां आसा ती काँग्रेसची ही कायम आसता, ही प्रत्येक वेळार आमकां दिसून आयल्या. सो अशा वेळार म्हाका दिसता की काँग्रेसीन सेलेब्रेट करपाक जाय अशा खातीर की तांणी एका 25 वर्सांच्या जी परंपरा मनोहर पर्रीकारान प्रस्थापीत केल्ली हांगा आनी जे जिखपाची तांणी सलग अशी जी मालिका लायिल्ली ती खंडीत केली आनी नॅशनल लेवलाचेर एक वेगळो मॅसेज दिलो की पर्रीकाराचो सुद्दां मतदारसंघ पडूंक शकता आनी तो काँग्रेसीन उडयला. दुसरें जे तुमी सांगलें की दक्षिण गोंयांत जी 10,000ची पर्यंत ताच्या सकयल जी लीड आयल्या, म्हाका दिसता की त्याही परिस्थितीन एकूण जर फोर्स ज्या पद्दतीन बीजेपीन लायिल्लो ऑर एस्पेशली ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर तितको काँग्रेसचो जालो ना. हें सगळ्यांक खबर आसा. काँग्रेसीन प्रत्येक घर, प्रत्येक वाडो, प्रत्येक मनीस अशें धरून टार्गेट करून प्रचार केल्लो. ताचो परिणाम बीजेपीन ताचो परिणाम तांकां दिसलो. थोडेशे जर हांगा थंय जाल्ले जाल्यार कदाचित सार्दीन बाबा खातीर टफ डिफिकल्ट जावपाक, तरी सुद्दां मतदारसंघ जिखलो. काँग्रेसच्या दृश्टीन ही समाधानाची मोठी बाब आसा अशें म्हाका दिसता. राजन बाब, कितली चिंतेची कारण आनीक तुमी कितें एनालिसीस कशें करतात? काय तुमी ऑलरेडी सेलेब्रेट बी करपाचे मोडान आसात काय आत्मचिंतन करपाचे बी मोडान आसात? ना, पयलो हो टॉपीक जी तुवें काडलाय न्हू, हय, हो एक मिस्चिवियस टॉपीक काडलाय तुवें. आमचे आय एम दॅट वे अ लिटल बीट ऑफ मिस्चिवियस. नॉट लिटल, आतां चड पावलाय तूं. आतां फॅक्ट इज क्लियर. बाबेनान सांगला तशें राजेंद्र आतां दॅट इट इज नॉट फॉर सेलिब्रेशन बट वी आर हॅपी फ्रॉम वॉट इट वॉज लास्ट टायम, बिकॉज यू हॅव टू कंपेर इट फ्रॉम द लास्ट सिनारियो. फ्रॉम द लास्ट कालचे फावटी 2014 एक मोदी वेव जाल्लेली, तेन्ना आमी दोनी सीट लोकसभेचे हारले. हे फावटी मोदी वेव वॉज बिगर इन द रिजल्ट्स than what it was last time, and yet we have scored taken the heart of BJP in your Panje मतदार संघात आणि लोकसभाचा सीट आम्ही हाडलो. 10,000 पासून येयलो तो खूप महत्वाचो आसा. यू सी कारण कितें दॅट सेकंडली
कालच्या इलेक्शनाक कालचे आता बाबूशाचो ताकद जी म्हणटा एवरी कॅन्डिडेट हॅज इज ताकद इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅन्डिडेटाकूच पळोवन टिकेटी दिता न्हू कित्याक तेजेय कितें तरी आसतलें भितर म्हणून बट युनायटेड फ्रंट जी काँग्रेसीन पेणजीम मतदारसंघात घातलो बाब रेजिनाल जावं दिगंबर जावं नॉर्थ साऊथ गिरीश चोडणकर एवरी डे MLAs एवरी डे तेजोय परिणाम जालो की काँग्रेस युनायटेड आहा बिकॉज काँग्रेसाचो सदांच एक वारे भार आसता ते युनायटेड ना म्हणून ते एकामेकाचेच पांयां उडटात खाला म्हणून हो एक लोकांचो फुड्यान आसलो पळय ते पॅचअप जाले बिकॉज एकटो MLA ना असो की येयनासतना थंयसर वसोंक ना हें दुसऱ्या मतदारसंघान जालें ना बिकॉज सगळे स्प्रेड आउट आसले एवरीबडी वॉज वर्किंग इन डिफरंट डायरेक्शन्स सो देअरफॉर वी हॅव डन वेल डन वेल दॅट्स द वर्ड पांडुरंग काँग्रेसीन समाधानी रावपाचें काय दे नीड टू गेट बॅक टू द बोर्डरूम पयलीं आमी प्रमोद म्हणटा की काँग्रेसीक एक बूथ लेवल ग्रासरूट लेवलाचेर ताका ऑर्गनायझेशन घट करपाक जाय हे मान्य आसा आनी हें जावपाकूच जाय पूण दुसरी गजाल तुमी जशी म्हटली की 3 आनी 2 अशें आशिल्ले जाल्यार म्हाज्या हेज्या प्रमाण लोकसभेक 2 आनी विधानसभेक 2 काँग्रेसीची फायट आशिल्ली जी 2च मतदारसंघ आशिल्ले म्हापसा आनी पणजी शिरोड्या काँग्रेस कॅन्डिडेट ते पयलीं इलेक्शनाच्या पयलींच जाल्ले की ती फायट BJP वर्सेस MGP आनी मांद्राची फायट BJP वर्सेस इंडिपेंडंट हे पयलींच क्लियर आशिल्ले म्हापसा आनी पणजी हांगा जर टार्गेट केल्ले हेंच्यांनी जसो युनायटेड फोर्स ट्रॉजन बाबान म्हटलो पणजेन घातलो आनी म्हापसान घालूंक ना जाल्यार ते खंय तरी हें जावपाचें पूण म्हाका दिसता की बाबुशाची जो हे आसा एक ते सगळ्यांचे हेजेर होल्ड जो आसा तो बाबुशान सगळ्यांक हांगा हाडले पणजेन पूण बाकीच्या कॉन्स्टिट्युशन हेच लोक बाकीचे कॉन्स्टिट्युशन कमी पडले तशें जर पळयलें जाल्यार 2 लोकसभा आशिल्ल्यो आनी 2 विधानसभा काँग्रेसी खातीर जो टार्गेट आशिल्लो तातूंतली एक सीट मेळ्ळ्या सो सेलेब्रेशन करपाक तांकां हरकत ना पूण पार्टी जर स्ट्रेंथन करतले जाल्यार तांचे कडेन अजून 3 वर्सां आसा आनी काँग्रेसीन ते ग्रासरूट लेवलाचे हेजेर हें करपाक जाय फोकस करपाची गरज आसा Alex Bab, are you satisfied or not satisfied? I'm not satisfied. Actually, both the seats we had to win, and the by-elections, those fellows who backstabbed us had to be defeated. That should have been our target, and we have miserably failed. Why? I'll tell you why. Perception master. We have failed on the perception. North Sun, South Gelo candidate. South Sun, North Yellow candidate. And North Buslo. जो कॅन्डिडेट हाडलेलो पार्टी लॉयलिस्ट म्हूण हाडलेलो पार्टी चोवपाक तो काडलो इलेक्शनाक बसलो 2 वर्स जालें आमगेलें कांय जायना एसेंब्लींत आनी एसेंब्ली भायर कांय जायना आमगेलें लेजिस्लेचराचें 2 years जालें गव्हर्मेंट फॉर्म जालें जाल्यार आतां पणजे सीट पडे आहा तें बाबूश पीस म्हूण काँग्रेसाचें बसूना बाबूश शाण म्हूण काँग्रेसीचें बसलो सो इट इज व्हेरी क्लियर पणजे सिटान आमकां एक मॅसेज धाडल्या आनी सावथ गोवा सिटान एक मॅसेज धाडल्या काँग्रेसमॅन जर तर खरे हुशार आहाय आमगे सो कॉल्ड लिडर आतां ऑफिसान बसताय ते जाल्यार तेणी चिंतपाचें मॅसेज धाडली ती एकूच यू फायट युनायटेड ऑर यू गो होम इज द मॅसेज फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा इट इज व्हेरी क्लियर मॅसेज सावथा हांवें सारदियां सपोर्ट केलो तो मागीर म्हणू म्हणनाका तेजे मागीर आनी पॉलिटिक्सूय जावं नो प्रॉब्लम हांवें सपोर्ट केलो perception is very important united perception trojan baban multe bachin I agree with amgelo rajan bab he said very clearly na pandurang bab said booth level I'm loyalist mo hadlalo sogli chowpak ata all this is a lesson for us 2012 amke ek lesson dilole branch ami ajun deko shiklo nahi trojan baban म्हणला happy म्हण so that happiness म्हणल्यार काय ना भिरांत जाता कित्याक मागीर आनी मुखार आनी काम जायना मुखार आहाय ते मागीर थिंगा उत्तात आनी द सेम मेथडॉलॉजी कंटिन्यूज नेक्स्ट इलेक्शन्स खंय तरी ही मॅसेज धाडटी नेक्स्ट इलेक्शनाक यूज जावपा जाय आनी लिडरशीप ते भाशेन जायन मुखार वचपा जाय नाजाल्यार जायना हो पॉयंट आहा राजेन बाब आय कम टू यू डेफिनेटली आय कम टू यू ही नॉर्थ आनी सावथाचेर सेकंड हातूंत भितर या पयलो जो आसा तो विधानसभेचो आतां म्हापश्यां कांय फरकान सीट पडले पणजे जिखले पूण ज्यो 2 जागो आशिल्ल्यो जंय फुटीर म्हणून प्रचार केलो ती मांद्रे आनी शिरोडा ह्या 2 जाग्यांचेर काँग्रेसीचो 6-7 म्हयन्या पयलीं आमदार आशिल्लो आनी ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसीचे थंय डिपॉझीट जप्त जाले
Don't you think this was a blunderous strategy? In two places where you had MLAs, you are losing deposit. It is not a it is not a blunder. It is a failure on part of the. Absolutely, yeah. हा म्हाका मान्य आसा कारण उमेदवार निवडपा पासून ते प्रचार करपा पासून ते संघटनात्मक पातळीचेर तांकां सपोर्ट प्रोवायड करपा पासून म्हाका दिसता खंय तरी काँग्रेस कमी पडली. खास करून उमेदवार जेन्ना सिलेक्ट करपाचो जालो तेन्ना खंय तरी गोंधळ आशिल्लो काँग्रेसच्या मदीं. तो कित्याक आशिल्लो खबर ते कोणाकूच कळना, अजून मेरेन कळना. हय. रमाकांत खलपाचें नांव फुडें आशिल्लें, मागीर अकस्मात बाबीचें नांव फुडें आयलें, मागीर संगीता बरोबाचें नांव फुडें आयलें, सचिन बरोबाचें नांव फुडें आयलें आनी तांच्या भितर जो गोंधळ सुरू जालो तातूंतल्यान खलपाचें नांव निश्चित जाल्लें आसतनाय उपरांत फाटीं पडलें. कशें राजन, प्रत्येक इलेक्शना भितर गोंधळ हो जाताच. जाता बरोबर. पण थंय एक राज्याची लिडरशीप आसपा जाय, प्रदेश काँग्रेस कमिटीची लिडरशीप आसपा जाय किंवा विधिमंडळाची लिडरशीप आसपा जाय. जी लिडरशीप हो गोंधळ निस्तरता ते निस्तरपाक ही लिडरशीप अपयशी ठरली काय कितें? प्रमोद, कितें जाता जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता किंवा इलेक्शनाचे दीस आसता तेन्ना खूब वेगवेगळे तरेची चर्चा आसता. कार्यकर्ते वेगळो फीडबॅक दिता, लिडर वेगळो फीडबॅक दिता, लिडरांचे हांगा स्टेट लेवल लिडरांचे वेगळे वेगळे फीडबॅक आसता. तातूंतल्यान एक मदलो मार्ग काडून ते लिडरशिपीचें काम निर्णय घेवपाचे आसता. म्हाका दिसता की शिरोड्याच्या बाबतींत खुबशे जाणांचे नेगेटीव मत आशिल्लें की महादेव नायकाक हे थंय तिकीट मेळपाक जायना. इवन पत्रकारांनी सुद्दां जेन्ना बरयलां बरे बरे पत्रकारांनी तांच्यांनी सुद्दां भुमिका घेतली की महादेव नायक हो थंय कॅन्डिडेट जावंक शकना. तो फुडें आयलो. पर्यायी उमेदवार कोण हाचे जर पयलीं तयारी केल्ली सुरवातीक जेन्ना अकस्मात जाल्लें न्ही तें इलेक्शन रिजायन जावन 6 म्हयने आशिल्ले. म्हाका दिसता खंय तरी थंय लिडरशीप कमी पडली, पार्टी कमी पडल्या. पांढरं म्हाका म्हणजे इलेक्शन म्हटलें पयरूच हांवें म्हणजे शेनवारच्या आर्टिकलान सेम बरयला की गिरीश चोडणकरांक हांगा जो हाडलेलो तो पार्टी वाडोवपाक. तेणी ग्रासरूट लेवलाचेर पंचायत लेवलाचेर पार्टी वाडोवपाक जाय आशिल्ली. प्रत्येक वेळार तूं कॅन्डिडेट जावन इलेक्शन लडटलो हे कोणाकूच मान्य नासतलें न्ही. तुवें कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाक जाय. कॅन्डिडेट सिलेक्शनाच्या प्रोसेसान तुजो भाग आसपाक जाय. तूं स्वता कॅन्डिडेट एवरी टायम जावं शकना. पणजेन जाल्लो तूं ओके मान्य आसा. नॉर्थ गोवान तूं कितें रावपाची गरज आशिल्ली एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून तुका वेन देर वेर ऑप्शन. हय आनी 3 बायपोल सेम टायमार 3 बायपोल आशिल्ले. तुका थंय काम करपाचें आशिल्लें पूण तूं स्वताचो कॅम्पेन तूं स्वताची कॅम्पेन करपाक गेलो थंयसर हें जावपाक जायना आशिल्लें. थंय गिरीशान स्वताक फाटल्यान दवरपाक जाय आशिल्लो आनी पार्टीचें काम करपाक जाय आशिल्लें 3 बायपोलाचेर आनी 2 लोकसभा सिटाच्या खातीर त्या ज्या टायमार जाल्ली तेन्ना. राजन बाब पयले सुवातेर लॉयलिस्ट येयलो तो म्हणटा गिरीशान येवंक फावना नासलें सर. हें उलोवपाक एकदम सोंपें. टिकेटी जी वांटटा काँग्रेस पक्षाक ताका पद्दत आसता. PEC पयलीं मेवता. ती पद्दत बरी आहा. ती पद्दत ब्युरोक्रेटीक जाली. 1 मिनिट. तुमकां दिसता ते ब्युरोक्रेटीकूच न्हू. सादल्या मागीर ब्युरोक्रेटीक न्हू. सार्दीन जिखलो ती ब्युरोक्रेटीक न्हू. 1 मिनिट म्हाका काबार करूं. हय बरें ओके. सो हांव सांगूंक सोदता कितें गिरीशाक हाडलो. गिरीश आतां गांवकाराक सांगलें गिरीशान पार्टी बांदूंक जाय आसली. ताका उबो केलो पार्टी बांदतली नॉर्थाक म्हणून. आनी हांव तुका एक्सप्लेनेशन दिता आतां. लास्ट टायम सुनामी जेन्ना कमी आसली तेन्ना आख्ख्या नॉर्थाक एकूच सिटान लीड मेळ्ळी 115 वोटाची. हे फावटी 4 सीट येयल्या तीन एसेंब्लीचे आनी पर्संटेज ऑफ वोट्स वॉज लास्ट टायम 32%. दिस टायम वी गॉट 38%. सो ही बांदप न्हू पार्टी बिकॉज काँग्रेसीन कितलीं वर्सां आतां काँग्रेसाक आनी कितें येवं न्हू. काँग्रेसीन केन्ना बूथ लेवल आसा. हे जे पर्संटेज 1 मिनिट म्हाका उलो न्ही. केन्ना तरी आसले खंयचे लिडरा अंडर आसले नासले. लास्ट टायम साऊथ गोवा सिटींग कॅन्डिडेट आसलो. आमी यंग फेस दिलो लोकांक. लोकूय कन्फ्यूज जावचो. लोक इज कन्फ्युजींग अस. वॉट दे वॉन्ट वी कॅनॉट अंडरस्टँड पॉलिटिकल पार्टी. वी गिव अ नायस यंग डायनॅमिक लीडर इन साऊथ. वो फेलो लॉस्ट. ओके वॉट डू यू ब्लेम? हू डू यू ब्लेम दॅट? Did anybody point out to John Fernandez that time that he made a blunder? No. John Fernandez जी गेलो आणि काढलो ते राणेचे प्रकरण आहे. राजन बाब, Not nobody spoke about that. Rajan Bab, you're focusing on Lok Sabha by conveniently ignoring that you lost deposit in 2 constituencies where you had a MLA 1 minute. 6 months back. Therefore, I told you what the people want. People should have first of all forget our candidate winning. People should have defeated the defectors. But what choice of 1 candidates minute. are you giving I them? told you, no, forget our choice. There were two very close candidates that came, but they did not defeat the defectors. The defectors. So you are blaming people.
what I'm telling you, the people, we don't know what the people exactly want. You agree with आम्ही this? कालच्या वाटी सारदीन ओल्ड कॅन्डिडेट सिटिंग कॅन्डिडेट कालची काढला होय तो तुझ्याच इलेक्शनाची ढाल करून आमकां दाखयता ना हय. Let me. I'm telling you the facts, no? That is his And view. Sardin became older and won this time. I respect his view, but I will not agree with his view. आता त्याने म्हणलां की सार्दीन इज ओल्डर कॅन्डिडेट ही वन दिस टाइम एंड लास्ट टाइम ही लॉस्ट No, you लास्ट टाइम lost. आय लॉस्ट Yeah. रादर लास्ट टाइम आय लॉस्ट Yeah. लास्ट टाइम मुजे बरोबर कोण नासलो हांवें म्हणल्यार आय स्टार्टेड माय डिबेट पूण लोकांनी एक मेसेज धाडल्या युनायटेड फ्रंट नाजाल्यार तुमी गारो That I have साहेब said, no, in Penguin लेट मी United फिनिश Front, लेट मी फिनिश देन यू कॅन टॉक करेक्ट आतां युनायटेड आहा म्हूण जिखिल्ली आमकां एक मेसेज धाडल्या सगळें बरें आहा डिस्कशन आतां हांवें एक सांगलां फुडलीं इलेक्शनां सेम जातलें काय म्हणून हे इलेक्शनां जालें तें जालें आतां आमी फुडलीं उलयलां जी मेसेज दिली ती शाल वी गो फॉरवर्ड ना म्हणजे आनी मुखार येतलें सेकंड वन मोर पॉयंट व्हेरी पॉइंटेड क्वेश्चन Come on. ज्या जाग्यार तुमचे आमदार आशिल्ले थंय तुमचे डिपॉझिट लूज जावपा सारकी कसली स्ट्रॅटजी केली तुमी आनी कितें चुकलें स्ट्रॅटजी फेल जाली आनी स्ट्रॅटजी वो करूंक ना जाल्यार म्हाका खबर ना बट स्ट्रॅटजी जावपाक जाल्यार केश करून तें घडोवता आमी दोग जाणां काँग्रेस पार्टीकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहलोली जे घरदार आहाय तांकां दाखोवपाक घरा धाडपाक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहलोली आमगेली एंड वी हॅव फेल्ड देर आमी एक कॅन्डिडेट घालून 1 to 1 घालून उडोवपाक जाय आहलो तेका येस खूंय तरी नाजाल्यार आनीक व्हेरी पर्टिनंट पॉयंट महादेव नायका गेली आनी भावी बक्कराची टिकेट लेट जाली बाबूश मनसरतारे पणजे इलेक्शन टिकेट इमिजिएटली रिलीज जाली दिस इज लिडरशीप फेलियर ओ लिडरशीप एक्स्ट्रा enthusiasm second part I am coming to specific pointed questions सावथा हांव बसलो तेन्ना कोणें म्हाका सपोर्ट करूं ना विजय सरदेसाय म्हणून लागलो गोवा फॉरवर्ड हें करतलो आखली सावथ गोवा काबार करतलो कोणें काम दिगंबरन सारको करूं ना म्हाका कोणें सारको करूं ना कोण नासलें म्हजे बरोबर GPCची नासलोली कोण नासलोली साडद्यां बरोबर हांव आहा साडद्यां बरोबर साडदीन आलोलो साडदीन सान कॉन्टेस्टेड एगेन्स्ट मी साडद्यान म्हळ्यार काँग्रेसीचे फोंड मारो जाय आसलें तरी आसतना हांवें सपोर्ट केलो एक मेसेज धाडपाक गोंयां आय टूक द लीड ऑल्सो एक मेसेज धाडपाक गोंयां दॅट वी वील फायट युनायटेडली आमगेली दोनूय सिटां आमकां येवपाक जाय आशिल्लीं आनी दोनूय सिटां आमगे 3 सीटर येवपाक जाय आशिल्लीं इट इज फेलियर एंड टोटल फेलियर ऑन पार्ट ऑफ अस आय एम इन्क्लूडिंग माय सेल्फ आय एम नॉट Us is the correct thing. येस That is the, मोदी उलयलो that is the, हिंग the- चुकता the- आमी काँग्रेसमॅन the मोदी beauty उलयता of Congress people. We take it on us. आम्ही we आमच्याकडे have done well to we are taking it upon us I think But- that's a nice change of tone wait a minute. From We the take it, but we have to also take it upon us yeah that because of our united thing, we got the south and we got the pen. when he's okay yeah म्हाका प्रमोद एक गजाल म्हणजे जी म्हाका जाणवल्या ती सांगता तुमकां एक परसेप्शन आसता इलेक्शनाचे कॅन्डिडेट टू कॅन्डिडेट आनी फायट्स कश्यो जातात त्यो मांद्र्यांत एक विचित्र परसेप्शन जालें पार्सेकर म्हणजे सोपटे अगेन्स्ट पार्सेकर काँग्रेस पिक्चरांतूच नाशिल्लो आनी हे अप टू इलेक्शन पर्यंत हे परसेप्शन तशेंच उरलें सो काँग्रेसचो जर ते टायमार फुडें सरून तें परसेप्शन जर चेंज जालां की ही फायट बिटवीन सोपटे आनी काँग्रेस कॅन्डिडेट अशी जर जालां जाल्यार ताचो मोठो फायदो काँग्रेसीक जावपाचो सिमिलर शिरोडा दिपक ढवळीकर वर्सीस सुभाष शिरोडकर काँग्रेस नाच म्हणजे लोकांच्या नदरेन सुद्दां काँग्रेस खंयच ना जशें मांद्र्यांत ना नाही, तेच म्हणलं. So, कितें ना so, जाली no, कितें जालें शिरोडा नेक्स्ट टू मी Yeah. आय एम क्लोज टू शिरोडा ना जालें कितें आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर कोन्न नाय आमगे सपोर्टर गेले ऑलरेडी एमजीपी बरोबर आनी तुमी जो डिक्लेअर केलो तो कॅन्डिडेट तसो एक म्हणजे पडेल दुसरो ऐन वेळार तुमी पार्टीन हाडिल्लो तिसरें म्हणजे परसेप्शन बरोबर नाशिल्लें सो तुमी कॅन्डिडेटाचो विचार तसो सारको योग्य पद्दतीन पण आनी जावंक एक नाशिल्लो. इम्पॉर्टंट वस्तू ही जाली एमजीपीन जेन्ना तिंचो सपोर्ट डिक्लेअर आमकां केलो लक्षात घे लोकांक दिसलें शिरोड्या की आतां आमी दीपकाक हेल्प केल्यार बरो काँग्रेसीक कॅन्डिडेट कितें गायलो वन मिनिट ना हे मागीर जालें न्हू आफ्टर कॅन्डिडेट you declared your withdrawal वन मिनिट Declare withdrawal. वन मिनिट डिक्लेअर कोणाक खो करतली विड्रॉवल declare through newspapers declare through channels that declare the us- that newspapers open declare the alliance, withdrawal open alliance. अज पळय आमी म्हणटा ते एकठांय जाणार विड्रॉ करपाक तो प्रश्न जालो Okay. नंबर वन Yeah. सेम थिंग हॅपन इन मांद्रे आणि तो सुटीन डावलेकरान सपोर्ट केलो दीपका आमच्या एका जिता लोळकर. थंय जालें थंयचो कन्फ्युजन सो देर फॉर लोकांक अशें दिसलें काँग्रेस वोटर अशें दिसलें की हे दोनूय सीट तरी येयले हे काँग्रेस वांगडा आसतले थंय सो
काँग्रेसाचो वोटर So these were glaring strategic blunders. Failure of There was no Congress cohesive. voter- There was no cohesive strategy. No, there cannot be cohesive category because after the election, candidates are declared. It's very difficult to make stands, to take stands. Padu, you agree with this? ना ना हांव म्हणटा की प्रमोद ओपन हेंच्यानी अलायन्स करपाक जाय आशिल्लो पयलें मांद्र्यान जालें. मांद्र्यान जीत आरोळकर आणि शिरोड्यान दीपक ढवळीकराक हेंच्यांनी फुल सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो काँग्रेस बरोबर, पार्टीन जायना आनी आसलें सांगपाक because जाय आशिल्लें कारण की आसलें हांगा ना. दोगांय मनशांकी ज्यांनी पक्षांतर You केला cannot- दोगांयकी हे you करूया could not do that openly because till today, आयज पर्यंत MGPचो सपोर्ट बीजेपीक आसा. आमी फोंडान पडपाचे सारखे उलोवपाक एकदम सोंपें तें आयज पासून आसा Okay. सपोर्ट Then- तूं तेंकां सपोर्ट Next- तुमचे मान्य करता की शिरोडा तुम्ही सपोर्ट केल्लो म्हणून हा शिरोडा तुम्ही लोकांनी केलो म्हणून सांगता हांव तुका लोकांनी करूं ना Next- लोकांनी next- करूं ना no, no, लोकांनी करूं पॉयंटाची ना. एक पॉयंट लोकांनी करूं ना. एकूच मुगे सिंधान पंडरांक आयक आतां तो कितें म्हणटा अजून देखून तेणें आपणाक सपोर्ट दिलो ना BJP आहा म्हण तुमकां आमकां सपोर्ट कसो दितलो तो आमगेलें सिट्युएशन सारकें ना न्ही आमी फेल जाले न्ही पयलीं तो आसून पासून फेल जाले मागीर तो केस आमकां सपोर्ट दितलो बर मग एक गजाल आहा दोन नेक्स्ट जो मुद्दो येता की साऊथ आणि नॉर्थाचो हय एक सावथाची फक्त 10,000ची लीड जी बी सारको बरो जर अभ्यास केलो लक्षांत येता की सुदिनान जर मडकयची लीड देंवय नाशिल्ली तुमची घो जाल्लो तुमचो कॅन्डिडेट मडकयचेर लास्टाक तुमचो साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट जिखून आयला आय थिंक दिस इज अ व्हेरी बिग ट्रेजेडी फॉर BJP ऑल्सो अँड फॉर काँग्रेस ऑल्सो नंबर 1 नंबर 2 गिरीश चोडणकर इन नॉर्थ when he himself is a PCC president and he doesn't belong from north, was these two things right, appropriate, and what are the lessons out of these two? द लेसन इज व्हेरी सिंपल नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट आमकां वोट पडला आमकां नॉर्था वोट पडला ते प्रमाणे आमकां आजून देखून जी लाट जाल्या ऑल ओवर इंडिया ती गोंया जालना म्हणपाक जाता बिकॉज इट इज सरप्रायझींग इवन 50,000 जर तर कॅन्डिडेट पडला जाल्यार तो कॅन्डिडेट जिखपाक व्हडलो नाशिल्लो लिटल मोर एफर्ट एंड रायट कॅन्डिडेट ओ मे बी वॉट एवर मे बी अनदर कॅन्डिडेट आय विल नॉट कॉल इट रायट आय डोंट हर्ट एनीबडीज हे a little better candidate or a little different candidate or whatever you call it, the situation would have been entirely different. Second thing, as a party president, he should have coordinated everything and done his job properly. ते मातशें चुकलें. And second thing, आतां last thing म्हणजे perception. आतां हांव कित्याक पेटे जालो सारद्या कडेन चर्चिल मुंज बरो बोल्लो चर्चिल 40,000 वोट घेतलो आमी कित्याक रावया तेच राय हे पार्टी सारदीन बसलो MGP ताजे बरोबर आहा तो जिखपा शकता आमगे वोटांचे ते आनी फायनली सुदिनागे वोटांचे तो जिखलो सो परसेप्शनाचेर आमी खंय तरी एक आड पडले आतां मुखार सांगतो आतां हेज्या मुखार ही लेसन घेवन ही चिंतक बैठक तुवें हिंग ती आमगे जावपा जाय आशिल्ली ती जावची सगळ्यांक दिसता जावची आमगे कारण वॉट एवर सेड अँड डन every democracy requires a strong thinking opposition. Very. Rajan Bab. तो सांगता ते प्रमाणे ही इज मिसिंग वन पॉइंट Why? कालचे फावटी सावथाक खाली 100 असेंब्ली सीट्स आमी जिंकले आनी एक नॉर्थाक हे फावटी 11 असेंब्ली प्लस 4 15 असेंब्ली सीट्स 7 आसतना आमकां 18 सीट मेळ्ळे असेंब्लीक लक्षात घे 17 प्लस दोन फावटी आमी बॅक केला ऑफिशियली 18 तो गेलो तो वचून खूब जाण गेले ते सोड आनी वचपाक वचों का ते पण 18 येयले हे फावटी जेन्ना आमकां 14 येयले जाल्यार वी आर डेफिनेटली फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी बट वॉट आय एम विथ युनायटेड फ्रंट Rajan Bab, has to be put before up. I go to Rajan Bab. and publicly united front Rajan Bab, my simple question. डिफरन्सीस तर आमी हांगा उलोवंक लागले आनी तुवें मिस्चिफ जी कॉमर्स केलाय Oy. ते डिफरन्स I am asking some pertinent question Pertinent because mischief. health of the opposition is very important for the health of democracy. very good but the health of the democracy आमी आमचे डर्टी लिनन पब्लिकान हाडूं I नाका am not going on dirty One linen. minute, I am asking simple question. तुम्ही जेन्ना म्हणटा Not की simple. आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी इतल्यो वाडल्यो नॉर्थाक म्हणून इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक सांतांद्रे you could not even get a 4-figure lead No. which should have been a ह्या गजालींचेर you are looking at concentrate that I'll केलें tell you तुम्ही Aldona आणि शोले we don't have an MLA Why? so इशिले बीजेपी दोन्ही सायडीचेर so please don't read off all the good that is being done with little skirmishes here and there please understand you take आता आमचो थिवी मतदार आमचो आमदार
तरी तिंका उडयता लीड म्हणून कालच्या फाटी 5.5 लीड I am सो वी हॅव इम्प्रूव्ड द पोझिशन पार्लमेंटरी सीट म्हाका दिसता की जी लीड नॉर्थ आणि साऊथाचेर हय जी लीड कमी जाल्या सार्दीन बाबाची ती विचार करपा सारकी आनी चिंता करपा सारकी आसा कारण फाटल्या वेळार जेन्ना हें जाल्लें एस्पेशली ह्या वेळारचें एक हें सांगता परसेप्शन कितें जालां तें म्हाका दिसता काँग्रेस थोडीशी ओवर कॉन्फिडन्स जाली एक म्हणजे तांकां दिसतालें की फूल सालसेट आमच्या बरोबर आसा दुसरी गजाल फूल मायनींग बेल्ट आमच्या बरोबर आसा तिसरी गजाल तांकां दिसतालें की MGP आमच्या बरोबर आसा सो जिखपाक खूब सोंपें आनी हो जो प्रॉब्लेम आसा हो BJPक पयलींच कळिल्लो सो तांच्यांनी ह्यो सगळ्यो गजाली टॅप केल्यो आनी MGP हे देंवचें ना आणि MGP काँग्रेसचो मोठ्या प्रमाणात प्रचार करचे ना हाजी तांच्यांनी वेवस्थीत काळजी घेतली तांणी शिरोड्यांत आपली फूल थंय ताकद लायली आणि जी नॉर्मल नॅचरल हातूंतल्यान जी मतां जी मडकय आतां उल्लेख तुमी केलो ताचो सो त्या मतांचेर सार्दीन बाब ह्या वेळार जिखलो जर नाशिल्लें जाल्यार रिजल्ट आणि तुवें तो पॉयंट हाडलोय तो की नॉर्थाचो मनीस गिरीश शुड हॅव बीन देयर टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग गिरीश आपूण स्वता येवंक ना PEC तेजें नाव रेकमेंडेड बाय दिगंबर कामत was sent to Delhi and there also I am not interested. PEC North He's a loyal PSC South again a South Goa MLA recommended a candidate for North Goa. PEC of North and PEC of South suggest PEC of North and PEC of South. Okay. नॉर्थ गोवान म्हाका दिसता की सिच्युएशन खूब चेंज जावना फाटल्या वेळार श्रीपादान जी मेजॉरिटी हें केली ताचे लागीं किंबहुना मातशी तेकून आशिल्ली आनी थंय एक गजाल परत आतां काँग्रेसीन तुमी विचार करपाची गरज आसा की प्रताप सिंग राणेच्या पर्या मतदारसंघात इतली मेजॉरिटी जेन्ना मेळटा आनी स्वता प्रताप सिंग राणे स्वता भावल्या स्वता गिरीशा खातीर चड खोलायेन विचार पण फायनल 30 सेकंड्स आयज आमी जर परिस्थिती जर पळयली जाल्यार काँग्रेसी कडेन बऱ्यांतले बरे लिडर आहात जे लोकां कडेन लागीं आसात अलेक्स रेजिनाल्ड रवी नायक गिरीश चोडणकर तर ह्या लोकांनी आतां पार्टी बांदपाचेरच भर दिवपाक जाय फुडलीं 3 वर्सां हेंच्या कडेन आसात I agree with it. हांव इतल्याचेर थांबता राजन बाबान म्हाका मिस्चिवियस टॉपीक आनी एक मिस्चिवियस एंकर म्हणिल्लो बट म्हाका दिसता डिस्कशन जे जाला ते I don't agree. या यू डोंट एग्री थँक्यू सो डिस्कशन जे जाला न्ही डिस्कशन जे जाला ते पळयतकीर म्हाका दिसता प्रत्येकाक लक्षांत येतलें की एज प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी काँग्रेस कशी आसची आनी कितें बदल जावचे आनी कितें तांणी ह्या निकालांतल्यान शिक्षण घेवचें हाजेर आमच्या राज्या खातीर आनी आमच्या लोकशाही खातीर हें अत्यंत म्हत्वाचें ह्या पॉयंटांतल्यान यू वील टेक दीस डिस्कशन टू PCC and take it ahead and take the corrective steps if not in studio at least there इतलेच हांव मागतान थांबता आयले हांगा इतली बरी तरेन म्हाका थँक्स अ लॉट पळयत रावत प्रुडंट नमस्कार.